नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमची नदर आसा हे आमचे कार्यावळींत. आयची कार्यावळ खास. गोंय हें एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणल्यार भोंवडेकारां खातीर पर्यटकां खातीर एक घोस्ताचें ठिकाण. पूण ह्या ठिकाणाक कांय गेल्या वर्सा सावन एक वायट नांव मेळटा आनी हें वायट नांव मेळटा हांगा ड्रग्स एब्यूज म्हणल्यार घुंवळे वखदांचो जो वेपार आसा किंवा नशेचे जे पदार्थ आसा तांचें सेवन जें आसा तांचें प्रमाण खूब वाडलां अशें सगळे कडेन मिडियाचेर परत परत आमकां वाचूंक आनी आयकूंक मेळटा. तर ह्या सिरियस म्हणल्यार गंभीर प्रस्नाचेर आमी आयज भासाभास करतले. आमचे मदीं आसात एंटी नार्कोटीक सेलाच्यो PSI बाय प्रियंका गारुडी आनी कृपा फावंडेशन ज्या जाग्यार ड्रग रिहॅबिलिटेशनाचे म्हणल्यार जे घुंवळे वखदां घेतात तांकां योग्य मार्गार हाडपाची जी कार्यावळ चलता ताचे जाळवणदार एक कावन्सिलर बाब इजिदोर कुर्रेय. ते अंजुना आनी कार्बोना ह्या दोन जाग्यांचेर कार्यरत आसा. आमच्या वांगडा ते आयल्यात खासा अंजुनच्यान. तुमकां दोगांकूय आमचे कार्यावळींत येवकार. प्रियंका बाय, आमी तुजे कडल्यान सुरू करुया कारण कायदो आनी सुवेवस्था आनी ड्रग्स हांचें एक लागींचें नातें आसा. गोंयाक एक वायट नांव मेळ्ळां ह्या ड्रग ट्रेडाक लागून. दर दिसा आमी जेन्ना पेपर वाचतात तेन्ना आमकां वाचूंक मेळटा की अमके कडेन ड्रग्स धरले, तमके कडेन ड्रग्स धरले आनी ह्या घुंवळे वखदा भितर तरेतरेचे लोक सामील आसता. सद्या स्टॅटिस्टिक्स जर पळयत म्हणजे आंकडेवारी जर पळयत जाल्यार गोंयांत कितें चल्लां? गोवा हॅज बोथ मिक्स्ड म्हणजे फॉरेनचे जे येतात ते आसता प्लस लोकल ऑर आमचे इंडियन आसतात तेय आसता. आतां मोस्टली रिसंट जर 2-3 इयर्स आमी पळोवंक वचत जाल्यार MDMA, LSD पेपर्स, कोकेन, चरस, गांजा तर बेजिकूच आसा, एक्स्टेसी टॅबलेट, पावडर हे खूब आमकां आमच्या केसींनी दिसतात. ड्रग्जाचो तो वेव्हार जाता हातूंत घुसपल्ले लोक कोण? हातूंत लोकल लोक घुसपल्ले तुमकां मेळटात, ट्युरिस्ट घुसपल्ले मेळटात की देशांतले भायले जाग्यावयले लोक येवन हांगा हो धंदो करपी चडशे मेळटात? इफ यू टॉक अबाउट स्टॅटिस्टिक्स न्ही आनी जर आमी रिसंट 5-10 इयर्साचे पळयत जाल्यार हितून लोकल्सूय खूब आसा. पयलीं ओके फायन फॉरेनर्स आसताले, आतांय फॉरेनर्स खूबूच आसा, पण रिसंटली आमी पळयलां की लोकल्सूय इनवॉल्वड आसा हितून. येस. सो लोकल्स इनवॉल्व आसा ह्या वेव्हारा भितर म्हणजे ड्रग्स विकपा खातीर, ड्रग पॅडलिंग करपा खातीर. म्हणजे जे लोक ड्रग्स घेता हातूंत गोंयच्या भुरग्यांचे किंवा गोंयच्या तरणाट्याचें प्रमाण कितलें आसा? ड्रग ट्रॅफिकींग करप ऑर ऑल दॅट आनी ड्रग कन्ज्यूम करप. सो कन्झम्शनाक नंबर इज इन्क्रीजिंग ऑफ लोकल्स इज वॉट आय एम सेइंग. सो येस, हो नंबर इन्क्रीज जाता. इजिदोर बाब, तूं कितलींशीं वर्सां जालीं ह्या कृपा फावंडेशनान काम करता. अंजुना ज्या जाग्यार ट्युरिस्टांचो वावर खूब आसा आनी एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून एक हिप्पीस्ट ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून तो पयलीं पासून नामनेक आयिल्लो आसा. तुवें इतल्या वर्सां भितर हे लोकलां भितर ड्रग्स घेवपाचें प्रमाण कशे तरेन वाडटना वा देंवतना पळयलां? कृपा फावंडेशन अंजुना आतां 4 वर्सां जालीं हांव कामाक आसा ती. आनी आमकां चडशे लोकल्स एडमिशन खूब जाता. प्रॉब्लम इज व्हेरी वास्ट. इट्स एकदम चड जाल्लो आहा आख्ख्या गोंयांक, स्पेशली कोस्टल बेल्टाचेर ड्रग्स चलता. देर इज अल्कोहॉल फ्लोईंग फ्रीली इन गोवा आनी हे सगळें आमच्या युथाक, चड करून यूथ एकदम चड एफेक्ट जाला. हाचें प्रमाण कशें आसा? म्हणजे तुका हें वाडटना दिसता दिसान दीस? वय हें वाडत आसा. इट इज बेजिकली हें एक दुयेंस. एडिक्शन इज अ दुयेंस. सो तें वाडत वेता आनी आमच्या लोकल्सांक चड मार बसता. जेन्ना तूं लोकल्सांक चड मार बसता म्हणटा, हांगा गोंयांत एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून आमची नामना आसा. आमकां आयकूंक मेळटा जेन्ना तुमी खंयच्याय बिचार भोंवपाक वता तुमचे कडेन कोण तरी येता आनी तुमकां विचारता तुमकां ड्रग्स जाय काय म्हणून. ही एक अलार्मींग गजाल. तो कायदो आनी सुवेवस्था हाचे नदरेन तुमी हाचेर कशी नदर दवरतात? नॉर्मली वॉट वी डू इज चॅकिंग्स आमचे आसता. कोस्टल रिजन्साचेर
येस 24/7 चॅकींग. मागीर आमचे ट्रान्सपोर्ट्स जे आसता रेल्वेज बस स्टँड्स एअरपोर्ट्स थंयच थरड चॅकींग इज वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टंट थिंग्स वी डू स्ट्रेस ऑन. सो हे जेन्ना तुमी चॅकींग करता हें रँडम चॅकींग जाता काय तुमचें रेग्युलर चॅकींग आसता चालू? No, this is a regular checking. Checking is always done throughout. Random checkings होय जाता, बट दॅट इज अगेन खंयच्याय बारान गेले ऑर खंयच्याय एक स्पॉट आसा जितून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळो रँडमली वचून आमी रेड्स कंडक्ट करता ऑर अटेम्प्ट ऑफ रेड्स आसता. पण एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न्ड, एज फार एज आमची नजर दवरप आसता ते कंटिन्युअस चालूच आसता आनी स्पेशली ह्या कोस्टल बेल्टाचेर. हातूंत आतां आमकां चडशें वाचूंक मेळटा पेपर वाचता तेन्ना तुमी जे रेड घालता तेन्ना मोस्टली ट्रेनींतल्यान येवपी लोकां कडल्यान म्हणजे गांजा मेळो चरस मेळो असलेच येता. आतां दुसरी जी हार्ड ड्रग्स आसात MDMA आसा कोकेन आसा असली जी हार्ड ड्रग्स आसा ते ड्रग्स खूब वाडटा पूण ती धरलेल्याची तांचेर रेड पडलेल्याची चडशे कित्याक वाचूंक मेळना आमकां? फर्स्ट ऑफ ऑल कोवीड हॅज अफेक्टेड अ लॉट. खंय ना खंय हेजो इम्पोर्ट थोडोसो अफेक्ट जाला आनी मेळना अशें ना. वी डू फायंड लॉट ऑफ अदर स्टफ्स ऑल्सो. आमच्या एंटी नार्कोटिक्सान आसता, बाकीच्या पुलीस स्टेशनांनी आसता. सो हय गांजा हो खुपूच मेळटा बट अदर सबस्टन्सीस येस वी डू गेट देम. पूण गांजा हे इंडिये भितर म्हणजे सर्रास सगळे कडेन लोक कंज्यूम करतना आमकां दिश्टी पडटा. ते गोंयांतूच न्ही हेर कडेनूय आमकां दिश्टी पडटा. पूण ही स्पेशलायज्ड ड्रग्स आसा तांचो चडसो फ्लो आसता तो गोंयांतूच आसा आनी गोंयची नामना तशीच आसता की तुमकां कोकेन किंवा हार्ड ड्रग्स जाय जाल्यार गोंयांत तुमकां ती मेळटली. सो हाजेर तुमी कसो आळाबंद हाडटात? गोवा चड फोकस जाता इज बिकॉज एक एंटरटेनमेंट सोर्सान आमचो गोवा एक ताका एक अशें पिक्चर ऑलरेडी मेळलेलें आसा की गोवा बीच नायट क्लब्स फन इज ओनली गोवा इज ऑल अबाउट. सो ते एक मायंड फ्रेम जाल्लो आसा की गोंयानूच हें मेळटा. ऑब्वियसली अदर थिंग्स ऑल्सो बट एज फार एज पुलीस इज कन्सर्न, एज फार एज एंटी नार्कोटिक्स इज कन्सर्न 24/7 आर people are on grounds. Might it be for intelligence collection, might it be for actual trades, but yes, efforts are there 24/7. बट हे तुमकां जे लोक मेळटात मोस्टली आर दे ड्रग कन्ज्युमर्स ऑर आर दे पेडलर्स? तुमी जांकां धरतात तांकां? कंज्युमर पेडलर्स मेळटा ना अशें न्ही बट चडशे जे हाताक लागता ते येस कंज्युमर्स. कंज्युमर म्हणटकच कंज्युमरा कडेन एक आमी वेगळे नदरेन पळोवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. कारण कंज्युमर हो एक विक्टीम. आतां लोक ड्रग्स कित्याक घेता हाका वेगळीवेगळी कारणां आसा. तांकां थोडे कडेन फॅमिली प्रॉब्लेम्स आसता, थोडे कडेन तांकां लॅक ऑफ अफेक्शन आसता. अशा कारणाक लागून लोक ड्रग्सा मेरेन वतात. इजिदोर बाब तुज्या मतान ही मेन कारणां खंयची आनी ताजो सोशल इम्पॅक्ट कितें? पळय चड करून ती भुरगेपणार आसतना तांकां कितें तरी फॅमिली बॅकग्रावंड हॅज अफेक्टेड. फॅमिली बॅकग्रावंड हॅज अफेक्टेड देम अँड देआर ग्रोईंग अप हॅज नॉट बीन प्रॉपर. आतां ड्रग्साचें उलयत ओ इवन अल्कोहोलाचें उलयत जाल्यार देर इज अ लॉट हॅपनिंग इन गोवा लायक मॅडम सेड. lot of tourists come to Goa because all these things are available. Hanga available asa, freely available asa. It is cheaper also in Goa. And they yetat only because of these things. No doubt they are consuming it, they are peddling it, there is everyone knows about it. There are a lot of cases, खूप केसी asa ki amka we get admissions in our Kripa Foundation through police. Through police yetat for admissions. For people who are unwilling to get treatment. So family life is affected right from young age. युजली खंयचे एज ग्रुपांतले चड लोक असतात जे तुमचे कडेन थंय येता रिहेबिलिटेशन? आमचे कडेन एज ग्रुप ऑफ 18 to almost 50-55. In between most of the admissions that we get are actually alcohol related. But there are quite a many also who are in drug addiction. बट हे जे ड्रग एडिक्शन अगेन तुका त्याच प्रश्नाचेर येता हांव की हे चडशे चड लोकल्स असतात काय टुरिस्ट म्हणून आयिल्ले असतात गोंयांत?
तुमचे कडेन येतात? ना आमचे कडेन क्रिपान येता ते सगळे चडशे लोकल सर. वय थोडे केसी आसा फ्रॉम बेलगांव, हुबली, कर्नाटका, ओरिसा, शिलाँग. इवन दो आमचो सेंटर आसा शिलाँग, तांकां हाडून हांगा दवरतात बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देम टू बी इन दियर सेम प्लेस फॉर चेंज ऑफ एटमॉस्फियर, चेंज ऑफ अंडरस्टँडींग. चडशे आमचे येता ते एडमिशन इज अल्कोहॉल रिलेटेड. बट ड्रग्स येस, द एज ग्रुप इज बिटवीन 18 to around 35. सो हो इशू खूब सिरियस, कारण तूं जेन्ना म्हणटा 18, जेन्ना ते तरणाटे आपले जीण सुरू करूंक सोदतात तेन्नाच ते ड्रग्साचे जेन्ना आधीन जातात, तेन्ना ड्रग्साचे तांकां जेन्ना संवय लागता तेन्ना तांची सगळी जीण फुडली इबाडून वता. हाचेर आमी फुडें उलोवया, पूण मातसो वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परतून एकदां ब्रेका उपरांत. आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत आमी उलयतात ड्रग एब्यूज इन गोवा. गोंयचें जें नांव आसा ह्या ड्रग इशूक लागून खुबशें वाट लागलेलें आसा, खुबशें पिड्ड्यार जाल्लें आसा. हें जेन्ना आमी गोंयची रेप्युटेशन जेन्ना भायर पळयतात ड्रग्साक लागून वाट लागिल्लें, तेन्ना तो एक कायदो आनी सुवेवस्थेचो एक प्रश्न अशें आमकां दिसता. आनी कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न ते भायर हो ट्रिटमेंटाचो म्हणजे ड्रग रिहॅबिलिटेशनाचो प्रश्न, ह्या दोगांय इशूचेर आमी उलयतात आयज. PSI प्रियंका गारुडी एंटी नार्कोटिक्स सेलाचे आनी बाब इजिदोर कुर्रेया जे कृपा फावंडेशनान कावन्सिलर म्हणून काम करतात अंजुना हांगा. ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले तरेतरेचे ड्रग्स गोंयांत येतात, गोंयच्या भुरग्यांक कशे ते मारक, गोंयचे भुरगे कशे ह्या व्यसनाचे भकीक पडटात. जेन्ना आमी ह्या व्यसनाचे भकीक पडटात म्हणटात, तुमचे कडेन ज्यो केसी आसात प्रियंका, की ज्यो कंज्युमर जे ड्रग कंज्यूम करता, आतां कंज्यूम करता तो एक विक्टीम, हाच्या फाटल्यान एक व्हडली चेन आसता. एब्सोल्युटली. ही चेन जी आसता ती खूब फावट तांचो नॅक्सस म्हणटा तांचो पॉलिटिशना कडेन आसता नॅक्सस, कांय खूब फावट चड म्हणटात तांचो कोणा बिझनेसमॅना कडेन, पयशाकारां कडेन जो नॅक्सस आसता. हो नॅक्सस सोदून काडपा खातीर कितें करचें पडटा? इंट्रोगेशन इज वन ऑफ द व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. त्या अक्युजा कडच्यान काडून घेवप की खंयच्यान हाडलो, कसो हाडलो, ताजो फायनान्शियल बॅकग्रावंड पळोवप, ताजो फॅमिली बॅकग्रावंड पळोवप. केस बूक जाली is not the end. Actually, it's a beginning for us. So that one case 1000% leads us to another. सो एकट्याक धरलो थंयच सोंपलें अशें आसना. इवन जेन्ना आमी तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन दिता तेन्ना सुद्दां आमचो फॉलोअप रेगुलरली चालू आसता. मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम 14 days. And then the accused person is again brought up. He's spoken to, interrogated. जे कितें तेजे इन्फॉर्मेशन आसा ते तेजे कडच्यान काडून घेवप, तेजी फॅमिली कडेन उलोवप, जर तेजे फ्रेंड्स आसा तेंचे कडेन उलोवप, आनी लॉट मेनी थिंग्स लायक रिसंटली जर आमचो फोन यूज जाता जाल्यार फोन हेल्प्स अस अ लॉट, कित्याक फोन इज कन्सिडर्ड टू बी अ मिरर इमेज ऑफ एन पर्सन. So yes, all this helps a lot in our investigation. पण तुमची एटिट्यूड कशी आसता? आतां खूब कडेन जगांत हे जे सॉफ्ट ड्रग्स जाका म्हणटात आमी, म्हणजे मारिजुआना म्हणजे गांजा, चरस, हांकां ऑलमोस्ट लिगलायज केल्ली आसा. आतां हॉलंड सारक्या देशांत दीज आर लिगलायज्ड. अमेरिकेक खुबशा राज्या भितर लिगलायज जाल्या. इंडियेकूय ताचेर विचार चलता अशें आमकां वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. आनी दुसरे वटेन आसा ती हार्ड ड्रग्स, म्हणजे जी सिरियसली आमचे कुडीचेर परिणाम करतात. तुमी जेन्ना एक लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सी म्हणून ह्या दोगांय कडेन वेगळे तरेन पळयता की सगळ्यांक तुमी सब घोडे 12% तुमच्या खातीर? फॉर अस ड्रग्स इज ड्रग्स. फाल्यां सकाळीं जर आमकां गांजा खंय तरी दिसलो आनी खंय तरी एक्स्टेसी दिसले जाल्यार दॅट डजंट मीन की वी वील लीव आउट गांजा एंड गो टुवर्ड्स एक्स्टेसी. बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टंट टू अस. आनी येस, डिफरन्सिएशन्स आमच्या लेवलाचेर ना. कायद्याच्या नदरेंतल्यान ड्रग्स म्हणजे ड्रग्स. सो वेन इट कम्स टू ट्रिटमेंट, वेन इट कम्स टू रिहॅबिलिटेशन, इज इट बाब तूं कसो पळयता हाचे कडेन की हाका ट्रीट करपा खातीर जे गांजा घेवपी असतात किंवा चरस घेवपी असतात, रेग्युलर एडिक्ट्स असतात, आनी MD घेवपी असतात, कोकेन घेवपी असतात, ह्या लोकांय खातीर वेगळो ट्रिटमेंट लागता, वेगळे तरेचे तांकां उपचार पद्दती आसता काय सगळ्यांक एकूच पद्दती? सगळ्यांक एक्चुली ट्रिटमेंट अलग अलग आसता.
कोण ड्रग्स घेता ताका द प्रोसिजर इज द सेम. ओके, आमी तांकां आमचेशी हाडले म्हणटच आमी पयले तेंचें एडमिशन कोत्ता. देन वी हॅव अ सिस्टम वेर तांकां दे आर केप्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन. आतां डिटॉक्सिफिकेशनाक दवरले म्हणटच सडनली वेन द ड्रग ऑर द अल्कोहॉल इज स्टॉप्ड, बंद केलें म्हणटच तांकां कितें जाता, तांकां विड्रॉवल जाता. आतां हे विड्रॉवल सिम्पटम्स आर डिफरंट इन ईच इंडिविज्युअल. थोड्यांक केन्नाय विड्रॉवल जायच ना, थोड्यांक एका सुमाना उपरांत जाता, थोड्यांक 3 दिसां उपरांत जाता, केन्नाय आमकां एकदम लेट विड्रॉवल येता. सो विड्रॉवल्स इज अ सिम्पटम ऑफ एडिक्शन. विड्रॉवल्स काबार जाले म्हणटच आमी कितें करता, आमी तांकां डिटॉक्सिफिकेशन रुमांतले काडटा आनी वी ट्रान्सफर देम टू द कम्युनिटी ग्रूप. एक पाट कम्युनिटी ग्रुपान ट्रान्सफर केलो म्हणटच देन द होल टायम टेबल एंड द रिहॅबिलिटेशन स्टार्ट्स. इन रिहॅबिलिटेशन आमकां अगेन वी हॅव अ टायम टेबल स्टार्टींग वीथ योगा फर्स्ट. तांकां आमी योगा करूंक शिकयता, मागीर तांकां थेरपेथीक ड्युटीज आसता, मागीर तांकां इनपूट सेशन्स आसता, आउटपूट सेशन्स. अलग अलग कावन्सिलर टेक्स डिफरंट टॉपिक्स ऑन एडिक्शन. पयले ते आमचेशी येवचे पयलीं तांकां चडशी खबर ना की हें दुयेंस म्हूण. आनी कसलें दुयेंस, हें दुयेंस एकदम खतरनाक. हें दुयेंस कोण अल्कोहॉल और ड्रग्स घेता ताकाच लागना, हें दुयेंस तेजे फॅमिलीक लागता. इट इज अ प्रायमरी डिजीज. नाव बिसायड्स दीस बीइंग अ प्रायमरी डिजीज देर इज ऑल्सो एक सेकंडरी डिजीज म्हूण आसता, सेकंडरी एडिक्शन. आतां सेकंडरी एडिक्शनान ऑल दीज अदर थिंग्स कम इन टू द पिक्चर, लायक गॅमलिंग, लायक ओवर इटींग, पान, गुटखा, टोबॅको, चुईंग टोबॅको, हे सगळे अलग अलग एडिक्शन्स आसता. बट दीज आर कन्सिडर्ड एज सेकंडरी एडिक्शन्स. द प्रायमरी एडिक्शन इज ड्रग एब्यूज, अदरवायज अल्कोहॉल intake. A person who is under the influence of drugs and the person who is under the influence of alcohol, or rather alcohol problem and drug problem, the treatment is not exactly the same. Sometimes it takes time for a drug addict to come out of it. Whereas alcohol related आनी पळय आसता ताका केन्नाय बेगीन टायम मेवता भायर सरपाक फ्रॉम दीस प्रॉब्लम. बट आमचो वी फॉलो आमी एक 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम म्हूण आसता आमचो, वेर पेशंटाक 3 म्हयने रावचें पडटा एट द रिहॅबिलिटेशन सेंटर. एंड इन दीस 3 months आमी तांकां शिकयता. एक्चुली द प्रॉब्लम इज नॉट द इनटेक ऑफ ड्रग्स ऑर द अल्कोहॉल. प्रॉब्लम चड करून तेंचें चिंतप आनी तांचो बिहेवियर, दॅट इज तें सारकें ना. आनी तितल्याक लागून ते वेतात एज अ सबस्टिट्यूट टू टेक ड्रग्स एंड टू टेक अल्कोहॉल. सो दीस इज अ ओवरऑल सोसायटल प्रॉब्लेम. म्हणजे समाजान हो प्रॉब्लेम आसा, ताका लागून ड्रग एडिक्शन वाडटा किंवा ड्रग एडिक्शना वटेन तरणाटे वतात. प्रियंका, म्हाका सांग, आतां आमी उलयताले मोस्टली कोस्टल बेल्टा बद्दल. आतां आमकां हालींच्या तेंपार वाचूंक मेळटा की हिंटरलँड जी आसा थंय बी हो प्रॉब्लेम वाडला. तूं ताचे कडेन कशें पळयता? एकी कडेन आमी आसा आनी तितून एक आंबो कुसला जाल्यार बाकीच्यांकूय कुसयता म्हणून. सो इट इज बेजिकली लायक दॅट. जर ड्रग एका पोजिशनार आसा, इट इज ऑब्वियस दॅट अमावंट ऑफ पीपल इनटेक इट हॅज इनक्रीज. सो इट्स ऑब्वियस दॅट इज गोइंग टू स्प्रेड. सो येस, स्प्रेड जाला. आतां फक्त कोस्टलाक ना, आतां बाकीच्या सगळ्या जाग्यांचेरूय मेळटा. एंड दॅट्स द रिजन आमच्या बाकीच्या पुलीस स्टेशनाचेर एंटी नार्कोटिक्स नॉट ओन्ली ऑन कोस्ट बट बाकीच्या सगळ्या स्टेटीन सुद्दां आमकां केसीस करपाक मेळटा. पूण हे जे तुमी जे केसीस धरतात, म्हणजे जे स्पेशली हांव म्हणटा की पेडलर्स जे धरतात, तांचो इकॉनॉमीक बॅकग्रावंड कसो आसता? ते खंयचे इकॉनॉमीक बॅकग्रावंडांतले असतात चडशे? बेजिकली दे ट्राय टू हायड इट अ लॉट. They don't keep their entire income at a one specific thing. So हय, खुबशा केसींनी अशें दिसता की हां तेजी इतक्यो सगळ्यो प्रॉपर्टीज आसा, ऑर तेजे इतके सगळे बँक आसा, अकावंट आसा, ऑर तेज्या बाकीची फॅमिलीज जी आसा जी एक्चुली तेजे डिपेंडंट आसा बट हां तेंचें इनकम दिसता. सो दे प्ले व्हेरी स्मार्ट आनी गो टू सी येस इकॉनॉमी वायज ऑर दे आर क्वायट वेल टू डू. आणि भारतांतल्यान एका पर्टिक्युलर स्टेटी भितरले लोक वा पर्टिक्युलर स्टेटी भितरले पेडलर्स
चड आसात वा उणे आसात अशें कितें आसा काय तुमकां सगळे कडल्यान लोक दिसतात अशें पॅडलिंग करपाक? मोस्टली नॉर्थ इंडियन्स चड दिसता हितून बट हय नाव डेज येस वी फायंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्टॅटिस्टिकली जर पळोवंक वचत जाल्यार गेल्या 5 वर्सां भितर हो वेव्हार वाडला काय हातूंत तुमकां कमी कमी जाल्ल्या भशेन दिसता? Maybe COVID has made an impact or what, but yes, for last 2 years or so, there is slight change. Obvious reasons की ट्रान्सपोर्ट बंद असलेले, लोकांची येवप वचप बंद असलेले, टुरिजम खूब इम्पॅक्ट करता आमकां. सो जर ट्युरिस्टूच ना जाल्यार तो एक फ्लो आसता इन एंड आउट तो मॅटर करता. सो येस देर इज अ स्लाइट decrease maybe because of the transport or whatever, but yes there is a change. इजिदर बाब, हे जे ड्रग एब्युजाचो जेन्ना तुजे कडेन पेशंट येता तेन्ना कावन्सिलींग इम्पॉर्टंट आनी हें कावन्सिलींग तरेतरेचें आसता. हें कावन्सिलींग तुमी कशें करता? आतां रिहॅबिलिटेशन कॉमेर्स जालें म्हणटच आमी तांकां 1-to-1 कावन्सिलींग कोत्ता. वी ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट इज द प्रॉब्लम आनी आमकां तेंचें गोमोन येयलें म्हणटच आमी तांकां सोजमणी दिता कशें लायफ जिवंक जाय तो ह्या फुडें. नॉट ओन्ली डू वी डू 1-to-1 कावन्सिलींग वीथ पेशंट्स, आमी फॅमिलीकूय आपयता आनी फॅमिली कावन्सिलींगूय कोत्ता. कित्याक फॅमिली शूड अंडरस्टँड कशें ते पेशंटाक ओ त्या पर्सन हू इज इन्फेक्टेड हाव तेका हँडल करूंक जाय वेन ही फिनिशीज हीज रिहॅबिलिटेशन एंड ही कम्स आउट ऑफ द सेंटर. तुमी खुबशे अवेरनेसाचे प्रोग्राम घेतात. आमी जायतेशे अवेरनेस प्रोग्राम कोत्ता. कालूच एक जाल्लो म्हापसा आजिलो हॉस्पिटलान वीच वॉज ऑर्गनायज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आनी आमी स्कॉलांनी कोत्ता अवेरनेस प्रोग्राम, कॉलेजींनी कोत्ता, केन्नाय आमी मार्केटान स्ट्रीट प्ले कोत्ता आनी इन क्लब्स इन विलेजीस. आनी आमी तांकां सगल्यांक सोजमणी दिता की हें कितें कितें कशें वाडटा पळय तें आनी हाव टू स्टे अवे फ्रॉम इट. To add on, our department focuses a lot on awareness. Especially on 26th, anti-narcotics has kept a 10 kilometers run, which is starting from Shyama Prasad Mukherjee Stadium and ends at Ferry Point, Panjim. This is only one event, but there are many events that we held. स्पेशली आमचो फोकस आसता स्कूल्स कॉलेजीस, थंय लेक्चर्स दिवप, थंय प्रोग्राम्स करप. अवेरनेस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इवन फॉर आवर डिपार्टमेंट. तुमी दोगांयनी अवेरनेसाचेर खूब भर दिलो आनी खरेंच अवेरनेस आसल्यार हो प्रश्न खुबसो सुटावो जावं येतात. कारण खूब जाण ह्या ड्रग्जा कडेन वतात आउट ऑफ क्युरियोसिटी आनी आउट ऑफ लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन. तांकां खबर नासता आपल्याचे लायफाचेर ताचो परिणाम कितें जावं येता. आनी ड्रग्जा बद्दल अवेरनेस हाडीत जाल्यार आमचो समाज खंय तरी खरेंच आमच्या तरणाट्यांक एक वेगळी दिशा दिवंक शकतलो. तुमकां दोगांकूय हे कार्यावळीक आयिल्ले बद्दल हांव दिनवासतां. तुमी दोगांयनी अवेरनेस आनी ड्रग्जाचो जो इश्यू आसा ताचेर खोलपणान आमकां बरीच म्हायती दिली. आशा करुया की तुमचे जे एफर्ट्स आसात ते फुडें फळादीक जातले आनी हो जो इश्यू आसा, हो जो प्रश्न आसा ड्रग्जाचो, तो आमच्या गोंयच्यान सासणा खातीर पयस जातलो. आमी ही कार्यावळ हांगाच थांबयता, पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.